सणांचो म्हयनो म्हणटात तसो आतां आसा ही आमची नारळी पौर्णिमा. नारळी पौर्णिमा म्हणजे सगळ्यांक उमेदीचो दीस म्हणटा तो भयणीचो भावा खातीर खास वेळान वेळ काडून बाजारान येवन एक राखी पसंत करता. राखी म्हणल्यार काय आतां रुपयाची म्हणटा ती राखीच, 100 रुपयाची ती राखीच. राखीच्या वेव्हारान आयज आमी मातशे खंय तरी दिसान दीस आमी जे वेपारी आहात ते खंय तरी कमी पडटा. कारण काय ना, पयलींची जी उमेद कशी आसली ती खरेदीची उमेद आतां लोकां मदीं कमी जाल्या. 8 दीस राखी येवप म्हणजे आमी सामको उत्साह आसलो की गर्दी जाताली. कारण म्हणजे बाजारपेठ वाडलेली आसा आनी पर प्रांतीय ह्या वेव्हारान चड लक्ष आसा आनी तेंचे असो वेव्हार कशें कितें तें आमकां कांय कळना. समस्त गोंयकारांक विनवणी आहा की गोंयकारांकूच गिरायक तुमी घालचे आनी जो ऑनलायन म्हणून एक बिजनस चाललो आहा आतां ते खेळणे येयल्लें आहा मोबायलाचेर ल्हान भुरग्यां कडेन ते ऑनलायनार चड खरेदी बीन जाता. ऑनलायन खरेदी म्हणल्यार काय खंय तर ती आमकां म्हारग पडटा. तरी पूण आमी आतां पयलीं पासून येयल्लो आहा, बिजनस चलोवंक जाय. बाजारपेठ आमी आसा आमी ती फुडें व्हरोंक जाय. मात्र समस्त गोंयकारांक की गोंयकारांनी चड जाता तितकें लक्ष दिवचें. वेपारी गोंयकारी आमी तुमचे तुमी आमचेच